तुम्ही पहिले आसतले गोंयान जे रोड एक्सिडंट जाता चडशे फॅटल एक्सिडंट जाता आणि ह्या दिसांनी तरी दिसाक एक फॅटल जायता आणि हो वीक आहा तो हो रोड सेफ्टी वीक असल्या कारणान त्यांची मिटींग आसता हेजी रोड सेफ्टी विकाची तेतून तेंच्यांनी डिसिजन घेतले की जो पेट्रोल घालपाक गाडी जेन्ना पेट्रोल पंपार वयता जाल्यार ताका हेल्मेट ना जाल्यार ताका पेट्रोल दिवचें ना म्हणून अशी एक ऑर्डर जे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आहा जे नॉर्थ आणि साऊथ तेंच्यांनी काडलेली आहा। आतां समज तुमकां पेट्रोल घालूंक जाय तुमचे कडेन हेल्मेट ना आनी तुमकां थंय पेट्रोल मेळपाचें ना कित्याक हेल्मेट ना जाल्यार तुमकां पेट्रोल मेळचें ना। हेतून आमी जे पेट्रोल असोसिएशन जे प्रेसिडेंट आहा तेंकांय विचारले तेंच्यांनी हे डिसिजन हे सारकें आहा पयलीं सेफ्टी मागीर पेट्रोल हेच्या खातीर तेंच्यांनी हे डिसिजन वेलकम केल्ले आहा। ही जी ऑर्डर काढल्या नो फ्युअल नो हेल्मेट नो फ्युअल म्हणून काढल्या की म्हज्या रिक्वेस्ट सगळ्या कस्टमरांक जावं लोकांक आसो की ऑर्डर आसा म्हणून न्हय ही पयलींच्यान आसा। मोटर व्हेकल एक्ट जावं सगळे लोक म्हणटा की सेफ्टी इज फर्स्ट पेट्रोल इज लेटर असं करूया तें जर पळय सेफ्टी फर्स्ट जाल्यार लोकांनी सगळ्यांनी पेट्रोल घालपाचें कलेक्टर पेट्रोल घालपाचेंच पूण पेट्रोला पयलीं हेल्मेट घालपाचें कित्याक इट इज आमी चिंतूंक जाय की घरा कडेन आमची फॅमिली आसा जावं हें सगळो विचार करूंक जाय कलेक्टरान सांगलां म्हणूनच हेल्मेट घालूंक जाय अशें कांय ना। स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी।